आता खबरो विस्तारान 16 जानेर गोंयच्या इतिहासांत कोरांतून दवरपा सारको दीस, गोंयचो अस्मितायेचो दीस. जनमत कौल दिसाची याद म्हळ्यार गोंय अस्मिताय दीस. गोंयाक आपले अस्तित्व सांबाळून दवरपाक दोतोर जॅक सिके झुजिल्लो. तांच्या ह्या महान यादीक मान म्हण गोंयांत विविध सुवातांचेर मंगळारा गोंय अस्मितायेच्या 51व्या दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. तांच्या पुतळ्याक मंत्री आमदारांनी आर्गां ओंपलीं. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. We hardly get to see this celebration all over Goa, but particularly in Kalangut, I've seen this happening over the years. We've seen the statue of Dr. Jack Siqueira here at the circle of Kalangut. So every tourist, every visitor who comes to Kalangut has to pass this particular statue, and it leaves a questionable mark. Why don't you get to see Jack Siqueira? And how many of us, particularly the Goans, know Mr. Jack Siqueira? And it saddens, it pains that we celebrate all the other days. We celebrate nearly, all 365 days. We have names for it. There are festivals which have come from outside Goa, from the locals. The migrants who celebrate their festivals in Goa. But this one opinion day, which is just like the liberation day for us Goans, is not being celebrated in Goa. Anik amche Tiyotan Pereiran sanglile त्याप्रमाणे we do not have the knowledge. Like till yesterday, I did not have much knowledge about what opinion poll day was. Then when I had to attend function, I just went through net, I just found out some details, and that is the time I came to know that how Dr. Jack Siqueira, his friends and some unsung heroes whose names are also not mentioned anywhere, fought for this opinion poll and gave us the freedom. I call it the second freedom we got. Freedom from merging ourselves into Maharashtra, freedom to keep our identities, freedom to make गोंयकारपण म्हणटा पळय ते राखपाक लागून तेंच्यांनी कितलो झूज केलो. 1966 उपरांत म्हाका दिसता ओपिनियन पोल सगळे जाण इसवल्ले, आनी ते रिवायव करपा खातीर बाब तियोतोन पेरेर आनी तेचे सगळे वांगडी, मामी म्हणटा आमी विक्टोरिया फेर्नांदीस आनी खूब जाण आहा, हेंच्यांनी हो उगडास चालूच दवरलो. म्हणजे ओपिनियन पोला दिसा कितें तरी करप. आनी खंयचेच गोव्हर्मेंटान 1966 उपरांत खंयचेच गोव्हर्मेंटान ह्या दिसाक महत्व म्हणटा तें दिवंक ना. इम्पॉर्टन्स वॉज नॉट गिवन फॉर दीस डे. गोवा फॉर गोवन्स जे आयज आमी म्हणटा आमचें गोंय आमच्या खातीर हाय, आमी आयज स्टेटीन आहात, धाकटुली स्टेट, बट हे इम्पॉर्टन्स खंयच्याच गोव्हर्मेंटान दिवंक ना. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर 2012 हांव उलयतां हेचेर. जे दिसा हांव आमदार जाला त्या दिसासून हांव उलयतां. एवरी इयर आय स्पीक ऑन ओपिनियन पोल डे. बाकीचे आमकां जेन्ना जेन्ना वी गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी इन द असेंब्ली आमी उलयता. आमी 40 आमदार जो तर आयज ह्या हावजान आहा जाल्यार ओन्ली फॉर वन रिजन, दॅट this historic opinion poll kept our identity. आणि ही आयडेंटिटी आमकां कोणे दिल्या? जे लोक फुडें सरले आनी तेंचो लिडर बाब जॅक दी सिक्वेरा हो झगडलो, गोंयभर भोंवलो. बाबा तियोतोनियन आतांच सांगला की गोंयभर भोंवलो, लोकांक पटोवन दिले इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन. People came out in large numbers and 36,000 वोटांनी आमी जिखून येयले. हो आमी 51st ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करता. त्या पासत आमी आयज फुलां घातल्या आमच्या जॅक सिक्वेराक दाखोवंक की तेका खरेंच आमचो घुमटचो मोग आहलो पयले सुवातेर आनी गोंयचो मोग आहलो. आयज जर तर हो पुतलो घातलो जाल्यार आदले पंचायतीक वालोर जेन्ना आमी आसले तेन्ना. आनी हांव समजतां की हो सगळो आमचो गोंयकाराचो एकवट असोच आसतलो म्हणून.
म्हज्या मना प्रमाणे ओपिनियन पोल पळय आसलो आनी आयज आमी त्या दिसा जे आमकां जैत मेवलें त्या दिसा इतलो म्हत्वाचो दीस आनीक ना. कित्याक त्या दिसा जरी आमकां 19 डिसेंबर 1961 स्वतंत्राय मेळ्ळेली, पूण 16 जानेर 1967 वर्सा आमकां आमची अस्मिताय सांबाळून दवरपाक, गोंयकारपण सांबाळून दवरपाक आमकां संदी मेळ्ळी. त्या दिसा मर्जराक आमी भायर उडयलें म्हणून आमकां स्टेटहूड मेळ्ळी, कोंकणी भास मेळ्ळी. आनी जें कितें आयज आमच्या लागीं आसा तें फकत ओपिनियन पोलाच्या दिसाक जैताक लागून. आनी हाचें क्रेडीट जॅक सिक्वेराक वेता हें कोणाच्यानूच नाकारूंक जायना अशें आमकां दिसता. Opinion poll day is the most important day in Goa's history. 16 January 1967. आता 51 years complete जातात. This opinion poll day should have been celebrated just like 19 December because of this day we were saved. I was not born during opinion poll day, but during that year, but I had the golden opportunity to be born as a Goan because of this day. That is much after the opinion poll. So I was born as a Goinkar. Otherwise I would have been born as a Maharashtrian. So I'm very proud of this day. I salute all the people who contributed to the opinion poll, and I salute all the 54% of the Goans who voted against the merger of Goa with Maharashtra. स्वतंत्रतायेचो गोंयचो फुडार नवे दिशेचो उगडास येता पंडित नेहरूचो. वय उगडास येता पंडित नेहरूचो. स्वतंत्रताय दिली अभिमान राखलो गोंयकारांचो. 1967 वरोस खरेंच म्हत्वाचें येरा वचा बरो. कित्याक तो दीस अस्मितायेचो पिसुल्लो आवडो महाराष्ट्राचो उगडास येता जॅक सिक्वेराचो. वय उगडास येता जॅक सिक्वेराचो. गोंय राखली तुवें खरेंच तूं बापूय